सेम गोवा नाव जर जातलें जाल्यार टीम गोवा जावपाची गरज आहा. आमी म्हणटात की सगळ्या कडेन गोवा फॉरवर्डच चिंतचे अशें आसना. गोवा फॉरवर्डा परस दुसरे मतदारसंघात बरो कॅन्डिडेट आसूंक शकता. थंय आमी ताजे बरोबर आसपाक जाय. बीजेपीचो जर कांटो काडटले जाल्यार सगळ्यां भितर एकवट जाय. एकवट जाय म्हणून आमी म्हणटा हाजो अर्थ आमी भिवूंक ना वा आमी फराक ना वा आमच्यान झगडी करूंक जायना अशें ना. आमच्यान जाता, आमी सक्षम आहा. युती विशीं उलोवप चल्लां. राजकारण कोविडाक रावूंक शकना. टीम गोवा करूंक सोदतल्यांनी वेळेची अर्जन्सी समजून खंय बेगीन पावल उखलचें. आनी इंडिकेशन्स थंयच्यान पॉझिटिव्ह येतात. आतां ताज्यो डिटेल्स ज्यो आहा त्यो म्हज्यान आज उलोवंक जायना, कित्याक त्यो आमी ताजे कडेन उलोवंक ना, ते आमचे कडेन उलोवंक ना. हांव फक्त एक तांकां पुश करतलो की बेगीन जावपाक जाय. टायम इज ऑफ एसेन्स. आज पसून हांव हांगा कित्याक आयलो? आज आमकांय खबर आहा की निर्बंध आहात कोविडाचे, हें सगळें आहा. पूण राजकारणान तूं रावूंक शकना. इलेक्शन येतलें 2022 2027 जिखूंक सोदना आमी. आनी जे कोण टीम गोवा म्हणून जे जावंक सोदतात ताणें ते भशेन टायम इज ऑफ एसेन्स हें तकलेंत धरून स्टेप मारूंक जाय. ऑपोजिशन युनिटी जर जाली जाल्यार बीजेपी सिंगल डिजिटान. चक्रीवादळ मारलें तेन्ना थिवीच्या आमदारान खंय तोंड सुद्दां दाखयलें ना. वादळ येयलें तेन्ना हो आमदार खंय आसलो? हांव सगळ्याक झेडपी जाल्ल्या मतदारसंघात म्हाज्या लोकां खातीर भोंवता जाल्यार हो घरा कडेन न्हिदला आनी मागीर येता आनी सांगता आमकां हांगसर तिच्या वांगडा तुमी कशें भोंवता? ऑफिसरांक धमकायता हांगसर. हांकां संवयच जाल्ली आसा ऑफिसरांक धमकप, तेंचे बदल्यो करप. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते.